स्मार्ट सिटीच्या पैशांचा विनियोग होत नाही, बरेच पैसे पडून आहेत आणि कामं बघितली तर कामही झालेली नाही आहेत. इवन कॅमेराज जे इन्स्टॉल जावपाचे आशिल्ले, इवन ट्रायल सुद्दां जाली त्यांची चर्च स्क्वेरा कडेन, पूण तेजे मागीर फुडें कांयच जालें ना. हांव गोंयचें दुर्दैवच म्हणटा की पयरूच स्मार्ट सिटीचे नॅशनल लेवला वयले रिजल्ट डिक्लेअर जालो आनी तातूंत उत्तर प्रदेश राज्य हे सगळ्यांत प्रथम आयलें. भोपाळ, मैसूर कितलेशेच शहरांनी विविध क्षेत्रांत आपलो एक नावलौकीक जमयलो. कोणे स्वच्छतेच्या बाबतींत, कोणे वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत, कोणे हेल्थाच्या बाबतींत, कोणे रस्त्याच्या बाबतींत, कोणे ड्रेनेजीच्या बाबतींत, जे विविध क्षेत्रांत विविध शहरांनी काम केलां. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जे पणजे शहरान घेतिल्लें, म्हाका दिसता पयलो प्रोजेक्ट पणजे शहराचो आशिल्लो भारतभर. तो प्रोजेक्ट दुर्दैवान अजुनूय जावना. खंय तरी पयशे आसून बसून ते आमकां वापरपाक मेळूना आनी वायट दिसता खंय तरी की केंद्रीय सरकाराचें एक आमचे पंतप्रधान आमचे मोदीजींचें एक स्वप्न आशिल्लें की भारतांतलीं जवळ जवळ 120 शहरां बरी करची म्हणून, पूण खंय तरी आमी कमी पडटा अशें दिसता. रिस्पॉन्सिबल कोणाक हे करता म्हणल्यार ह्या कामां जबाबदार जाता का त्यांनी तुमच्या नंतर त्यांनी हे केलं पण ते कमी पडतात. प्रत्येकान लक्ष घालपाक जाय. सी एनी प्रोजेक्ट यू नीड टू पुश, आनी म्हाका दिसता ते पुश जर आसत आनी पॉलिटिकल वील जर आसत जाल्यार डेफिनेटली खंयचोय प्रोजेक्ट आपल्या अंतीम स्टेजीक पावता आनी ती पुश थोड्या लोकांनी दाखोवपाक जाय. हांव न्हू अजुनूय स्मार्ट सिटीचे डायरेक्टराचेरय डावटफूल आसा. म्हणजे तो अपॉयंट जाला जावना तेंय कळुना. सो एकदां ते अपॉयंट जातकच कळटा ना कितें. तुमकां दिसता तुमी आसतना बरें आशिल्लें आनी आतां कांय जायना म्हणून. मागीर पयरूच हांव रायबंदर काळा कडेन उलयतालो की पयलीं जी लायट फेल जाताली, मातसो पावस जातकीर 2-2 दीस लायट वताली. ह्या वर्सा पोरूच्यान वचूना आनी ताका म्हाका दिसता कारणीभूत आसा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें आमी जें काम घेतिल्लें स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत तें आसता. तुमी केलेलें आहा तें दिश्टी पडटा आनी कांय दिश्टी पडना. न्ही ताज्या नंतर कांय चालूच जावना. सो एक दुर्दैव आमचें की खंय तरी पयशे आसूनय काम करपाक जायना. पणजेचे आमदार आणि जे स्मार्ट सिटीवरचं मंडळ आहे ते काहीच काम करत नाही आता असं अर्थ झालेलं. हांव स्मार्ट सिटीचे अजून कॉन्टॅक्टान ना. ज्या दिसा हांवें रिजिग्नेशन दिल्लें ताच्या नंतर हांवें त्या ऑफिसांतूय पांय दिवना. आनी इट इज नॉट रायट फॉर एनी थर्ड पर्सन टू गो देर. बट हूम यू आर पॉयंटिंग टुवर्ड्स टू स्मार्ट सिटी हें सारकें सांग बिकॉज फायनली काम जावंक जाय न्हू. मागीर तो कोण CEO आसा ताका विचारपाक जाय, तुमी ताका धरपाक जाय. फायनली तुमी काम केलें तें कोण आसा तेंय खबर ना म्हाका. आय एम नॉट टेंटर्ड स्मार्ट सिटी ऑफिस आनी म्हाका थंय वचपाची इच्छा ना विदावट एनी ऑथॉरिटी. सो डेफिनेटली जे कोण थंय आसा एट द हेल्म ऑफ अफेर्स तांणी हे लक्षांत घेवपाक जाय की लोकांचो पयसो आशिल्लो, हा लोकांचो पैसा आहे. तू आमदार असताना सगळं करून घेतलेलं, आताचा आमदार काहीच करत नाही असा अर्थ आहे का? प्रत्येकाची वेगळी वेगळी स्टाईल असता. हांव आशिल्लो आमदार तेन्ना हांव पर्सनली वचून ते बसून ते कामां करून घेतालो. बरें आतांच्या आमदाराची कितें स्टायल आहा? हांव नको, हांव तितलो वळखना ताका. तितली स्टायल पळोवपाक येतली. कोण तो आमदार खबर? डेफिनेटली पणजेचो आमदार कोण तो प्रत्येक पणजेकारांक खबर आसा. In your tenure, you have allotted the 100 cameras for the smart city. What happened to that? किती झालं ते? खंयचोच प्रोजेक्ट फुडें वचूना. म्हणजे तो जावं तो अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं, मॉडर्नायझेशन ऑफ सबस्टेशन्स आसूं, कॅमेराज आसूं, वेस्ट मॅनेजमेंट आसूं, मागीर आमचे पार्किंग मॅनेजमेंट आसूं, खंयचोच प्रोजेक्ट तातूंत फुडें वचूना. म्हणजे जे कोण हांगा कॅमेरा 4 लाख 5 लाखांक घेतले म्हणटाले तेय कोण प्रूव करपाक पावना. म्हणजे ओपन चॅलेंज आसा. इट इज ओपन बूक. जे कोण सत्तेर आसात, जे कोण स्मार्ट सिटींग आसात तांणी इन्वेस्टिगेट करचें. सिद्धार्थ पण एके सायडीच्यान सांग म्हाका, हे कोण आहा ते सत्तेर आसा ते तुमच्याच पार्टयेचे फायनली. हांव स्मार्ट सिटीचो कोण ऑफिसर आसा ताजेंय नांव नको, ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की ताणें इनिशिएट घेवन हें करचें म्हणून. ओके.